हे पळय आयज आमी डोर टू डोर शिरा तालेवाड्या एक गांवां आयिल्ले आसा शिरोडा मतदारसंघाचे। तेन्ना आमी कळोन आयले तांकां हांगा गांवां एक मेजर इश्यू आसा, खरेंच मेजर इश्यू आसा। कित्याक हो तेंगे गांवचो इश्यू कोणें आजून पर्यंत सॉल्व करूना। पयलीं सुभाष शिरोडकर अजून आसा, तेणें हेजेर लक्ष घालना। तेज नंतर महादेव नायक येलो, तेणें हो गांवचो इश्यू सॉल्व करूना। आनी तशें हे पंच हांगा आसा तांकां कांय पडलेलें ना। कित्याक ही जी आतां आमी आसा ती तेंची एरिया हांगा देव पावयता तेंचो गणपती। आनी जशें आतां तुमकां व्हिडिओच्या स्टार्टिंगाक दाखयल्लें आसा तेंचें उदक आसा तें सगळें बुरशें उदक आसा, रेबा आसा थंय तें निवळ तेणी फक्त गांवच्या लोकांनी मागलेलें फक्त हें उदक आसा तें निवळ करून दिया। चिकोल आसा एक मशीन घातलें जाल्यार एक 10 मिनटां तें क्लीन जाता, पूण आजून पर्यंत कोणाचें हेजेर लक्ष ना। कित्याक ही एक खरी वायट गजाल म्हणटशी मना पासून वायट जाता। कित्याक अशें जावपा ना। ह्यो बारीक बारीक आयज गजाल्यो हे आमदार हे पंच ह्यो बारीक गजाल्यो तेणी एक्चुली करपा जाय, ही तेंची कामां, पण आयज तांकां कांयच पडलें ना। फक्त ते नांवां इलेक्शन लडटा आनी येता। पूण तांकां सांगूंक सोदता हेजे फुडें तुमी केन्ना आतां आसपाचेंच ना, चिंतीत नाका। कित्याक तुमी आजून पर्यंत आयज कांयच करना। तशेंच एक गांवां जे आमची गांवची भाव आसा तांकांय विचारया, तांकां जेन्ना गणपती पावयता हे कशें त्रास जाता। कित्याक ही स्वप्नां आसा, तुमकां स्वप्नच दाखयता पळया। ही आयज ही स्वप्नां म्हणजे गोंयाक हो डेव्हलपमेंटाक व्हडली नांव घेता। खंय गेलो तुमचो डेव्हलपमेंट? हो डेव्हलपमेंट आसल्यार बरी स्वप्नां आसपाची, बरें क्लीन आसपाचें, सायडीच्यान बरें कितें तरी गार्डन जावं झाडां आसपाचो। हो पळय डेव्हलपमेंट शिरोडेचो पळय स्वप्न पळय। तांकां कितले त्रास जाता। हांगा भरपूर गणपती आसा हांगा गांवचे। त्या भावाकूय विचारया आमी, गांवचे भावा ताका कशे त्रास जाता ते। आमचो गांवचो भाव दत्तेश बाब आसा ताकाय विचारया। तुम्ही पळयलां आतां ही स्वप्नां आनी तो रेबो कसो चलता। कितलीं वर्सां जालीं आमी सांगता हांकां बाबा मातसो तो रेबो निवळ करा आनी आमकां गणपती बुट्ट तितलो खोल मारून दिया म्हणून। पूण हे एकटो पंच आमदार कोणूय येवन हांगा कांयच करना। वयलीं झाडां मारता वयता। कितलीं वर्सां म्हणून हांकां सांगपाचें आमी? कितलीं वर्सां म्हणून सांगपा बाबा निवळ कर म्हणून? कित्याक म्हणून हें करना निवळ? फक्त वोट मारपा लागून येता हांगा तुमी? वोट मारपा फक्त वोट मारपा लागून येता तुमी हांगा? आनी एक सांगता शिरांचो आनी ताऱ्यावाडे लोक सगळे एक आसा। आनी हेजे फुडें तुमी कितें करतले जाल्यार येवन हांगा पयलू सांगा। पयलू सांगता सगळ्या आमदारां आनी पंचाक सांगता। आनी आमी उगी रावपाना तुमकां हेंवूय सांगता। आनी हो रेबो तुमी करपा आसल्यार करा, निवळ ना करनाका। आमचो गांवचो लोक आमी एक आसा, तशें आमी एक जावन हो रेबो सगळो काडून आमी पावपाक शकता। तुमची गरज ना आमकां। तशेंच आतां ते गांवचे भावान दत्तेशा आपले कशें पळय ताका खूब वायट दिसलें। कित्याक तेणी खूब फावटी सांगून पळयलें, खूब जालें तुमचें खरें। म्हाका असो तिडक गेली कित्याक खूब जालें तुमचें। फक्त नाटकां करनाका तुमी। आतां तुमची गरज ना आमकां। सगळे गोंयकार तशें आतां शिरोड्या तेंच्या गांवचो एक जाल्ले आसा, गांवागांवांत सगळे लोक एक जाता। तुमी दारां बसून येनाका। तुमकां लोकांनी कितें दिवपाचें तें सगळें दवरलें आसा। फक्त नाटकां करपाक येनाका।